सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकीच्या प्रचाराक सुरुवात केल्या अशें स्पष्ट मत भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी देपून उक्तायले। ती मडगांव मार्केटात प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जाप दितना उलयताली। आम्ही मडगांवच्या मार्केटान आसा, तुमकां खबर आसा मार्केटाची दक्षिण गोंयांत खूब व्हडली परंपरा आसा ह्या मार्केटाची आनी इतलो महत्व जागो हो आनी हांव दक्षिण गोंयचे आशिल्ल्या कारणान आमचो संबंदूय खूब आसा। आमी सगळी फोकस करतात ऑन पॉझिटिव्ह कॅम्पेन तेच हांव म्हणटा। हांव दुसऱ्या पक्षाचेर कांयच उलयना। म्हजें नाणें खणखणीत आहा, म्हजें नाणें वाचता। म्हाका दुसऱ्याचें नाणें खोटें म्हणपाचें आनी म्हणपाची गरज ना। हांव कॅम्पेन सुद्दां करता पळय, हांव दुसऱ्याच्या कोणा कॅन्डिडेटाचेर उलयना आनी पार्टीचेर उलयना। जेन्ना हांव मडगांव हांव कॅम्पेन करता आसतना हांव दिगंबर कामत म्हणून कॅम्पेन करता पळय, तेन्ना हांव लोकांक सांगता दिगंबर कामतीक तुमी आडवो उडो सगळें पळयला। ते दुसरे कोण येता 15 वर्स जाली मरे, 30 वर्सां जाली मरे, 20 वर्स जाले। लोक म्हणटा बाबा तुमचे सगळे काणी आमी आयकल्यो। आमकां दिगंबर कामत आसा तसो बरो आहा, मुख्यमंत्री आसतना आमी ताका पळयला, मुख्यमंत्री आसतना ताचे दार आमकां उगडाय। हो कन्सेप्ट घेवन हांव मुखार वता सदांच इलेक्शनाक। तोच कन्सेप्ट हांवें तिच्या बाबतींतूय केला की दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक ब्लॅक डामर लावपाचो प्रयत्न करप ना। आमचो कॅन्डिडेट कितलो बरो, आमची पार्टी कितली बरी, आमी वोटींग कोणा खातीर मागता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातीर मागता।